मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 28 वोळ 24 ते 34. कोणाच्यानूच बराबर दोगां दुनयाचो गुलाम जावन नेचो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बराबर गिरेस्तकायेची गुलामां जावन नजो. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पानगुरचें ते विशीं हुस्कें नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. वाऱ्या वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात, तीं वोंपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवून ओदीक मोलाचीं न्हय तर. आनी हुस्कें काडून आपले आंक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धाश्टी, कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात, तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमन लेगून सगल्या आपल्या दबाज्यांत तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयात. तें शेतांतलें तण ह्या जिनसां देव न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. हलक्या भावार्थाच्या मनशांनो, म्हूण आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव, कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वाचपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तो जाणोच. देवाच्या राज्याच्या नेमान पोरमोणें जियोंक आनी ताकाच मानतात तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को, आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.